Devo, Sasnang Noman Tukam, Sorves Poro Eklas Devo, Sasnang Noman Tukam, Tumbo Forto, Tupot Vidar, Tuji Moima, Sogliak Fanta, Tumbo Forto, Tupot Vidar, Tuji Moima, Sogliak Fanta, Sorves Poro Eklas Devo, Sasna Kanoman Tuka, Sorves Poro Eklas Devo, Sasna Kanoman Tuka, Molo Pritu, Ako Sonsar, Sogli Roshna, Tuji Seva, Molo Pritu, Ako Sonsar, Sogli Roshna, Tuji Seva, Sorves Poro Eklas Devo, Sasnang Noman Tuka, Sorves Poro Eklas Devo, Sasnang Noman Tuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सभे आसूं. म्हज्या मोगाळ बामणीनो, आज विश्व पिडेवंतांचो दीस, वर्ल्ड डे ऑफ द सीक. कित्याक आज 11 तारीख फेब्रुवारीची आंकवार मरेन आपलें दर्शन बेर्नादेताक लूर्दिस गांवांत केलें आनी थंय थावन देवाचें रास परगटलें. अदीक करून पेकोवणी हाडपाचें रास. थंय लूर्दिस शाराक जायतीं पिडेवंत वेतात आनी बरीं जावन येतात. आनी ते पासत पवित्र सभेन हो आयचो दीस वेंचून काडला. आख्ख्या संवसाराक पिडेंत आसतल्यांचो दीस कसो आनी तांचे पासत मागूंक, पिडेवंतां पासत मागता आसतना आमी वैजां पासत, नर्सीं पासत आनी हेर वावराडी जीं हॉस्पिटलांनी आनी जाणट्यांच्या घरांनी अदी करून आमच्यो सिस्टर्जो काम करतात तांचेय पासत सगल्यांक बरी भलायकी, मोनाची, काळजाची, सोयरानांची, समाजीक आनी ओत्मीक भलायकी तांकां फाव कर म्हूण आंकवार मरे लागीं मागुया. आमकां सगल्यांक बरी भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण. बरोच भर आज मुंगळार देखून बायगेवंत आंतोनीक भेटूंक आमी आयल्या. बायगेवंत आंतोनीची मदत आमच्या जिवितांत मागूंक तोय जाय ते पिडेवंतांक बरी कोत्तालो आनी तांकां पोत्तून भलायकेचें देणें फावो कोत्तालो. तर आमकांय आमी जायते आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे आवंडे घेवन आयल्यात. ती हे वेळार आल्ताराचेर घालून बापाक उबारुया आनी बायगेवंत आंतोनीच्या आंकवार मरेचे विणवणेन देवान आमकां ती दिवं म्हूण मागुया. आनी दिनवासतेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पाताव गडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. काळजांत दूख दुळतोल्यांक बोगसणेन दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकलूत कोर. Patkyang kapung kailai, apung kailai, Krista kaklut ko.
देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकलूत कोर सोर पोदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया देवाक आर्गां दिवंक आग्नेस डायस आपल्या कुटुंबा पासत मागतात तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर करीत आशिर्वाद घालो म्हूण मागूया. आमी हांगासर आयल्या जायतीं जाण आयल्यान देवाक आर्गां दिवंक बायगोंत आंतोनी उदेशी जायत्यो वस्तू तांकां मेवल्यात. पयले सुवातेर आर्गांचें मोन आमी घोडटाव जें कितें आमी मागलोलें बायगोंत आंतोनी कडेन ताणें आमकां फावो केलें देखून. ताचे भायर आमी आमच्यो गरजोय घेवन आयल्यान सगळ्यां पासत मागूंक तुमकां आपयता अदी करून जीं पिडीवंत आसात वेगवेगळे तरेची पिडी सोंसतात तांचे पासत जांकां काळजाची प्रॉब्लेम आहात जांकां मॅसीव हार्ट अटॅक्स वो मायल्ड हार्ट अटॅक्स आयल्यात तांचे पासत जांची बायपास सर्जरी केल्या तांचे पासत जीं कॉरोनरी केअर युनीट आसात काळजाचे प्रॉब्लेमाक लागून तांचे पासत कोणाक स्ट्रोक जाल्यात जायते जाणांक स्ट्रोक जाल्यात आनी थोडे स्ट्रोकांतले रिकवर जातात तांचे पासत जायते जाणांक कातीचीं दुयेंसां जाल्यात जावं सोरेसीस लुतीचें ती स्ट्रेसाक लागून जातात. जेन्ना आमचो स्ट्रेस वाडटा आमची प्रतिकार शक्ती आहा ते इम्यून सिस्टम देंवता आनी निकरप चोडटात तांचे पासत मागुया. जायते जाणांक ब्लड कॅन्सर जाला ल्युकेमिया तांचे पासत मागुया. थोड्यांक दुसरे तुमोर जाल्यात आनी दुसरे तरेची कॅन्सर अदी करून भुरगीं तोरणाटीं जांकां केरीत तरेचें ट्युमर जाल्लो आसा तांचे पासत आमी मागता. जाणट्यां पासत तोरणाट्यां पासत मोदले पिरायेच्या पासत थोड्यांक आल्सर्स आहात आनीक एसिडिटी आहा मागूंक लायतात फादर आमचे पासत माग आमकां आल्सर्स आहात स्टोमक आल्सर्स एसिडिटी ही पयस करची म्हूण. थोड्यांक डायबिटीज आहात चडशीं डायबिटीज आनी ताका लागून थोड्यांची डायलिसीस जाता किडनी प्रॉब्लेम्स तांकां आयल्यान तांचे पासत मागुया. थोड्यांक फिगदाची प्रॉब्लेम लिवर सिरोसीस तांचे पासत आमी करीत भाशेन मागता. डायबिटीक भुरग्यांकूय आहा जायतीं भुरगीं डायबिटीज मेलितूस म्हणटात तीं भुरगीं तांकांय आमी बैगोंत हातूंनी फुड्यान घालुया. जायते जाणांक ब्रोंकायटीस आहा आनी लांग प्रॉब्लेम्स आहात न्युमोनिया आहा तांचेय पासत मागुया. थोड्यांक ऑब्सोयेक जाल्यात थोडे ऑब्सोयेक जावन पडल्यात आनी ते थोडे हॉस्पिटलांनी आसात थोड्या घरांनी आसात तांचे पासत मागुया. मागीर जीं कोणाची वस्तू सांडल्यात बैगोंत हातून सांडलेल्यो वस्तूंचो पात्रोण जायत्यो वस्तू डॉक्युमेंट सांडल्यात भांगार सांडला आनीक हेर गरजेच्यो वस्तू सांडल्यात तांचे पासत मागुया तांकां ते मेवडचे म्हूण. थोड्यांची भाटां बेसांची प्रॉब्लेम आहात जायतीं भाटां बेसांची प्रॉब्लेमांक ओदी करून गोराब्यान जायते जाणांक जोगडीं जातात गोराबेनी जायते फावट गो बायलां मदें बरें ना तांचे पासत मागुया. जायते जाण इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स आनी कोर्ट केसीस चलयतात तांचे पासत तांचे बेगीनूच सुटावे जावं. थोडीं जिविताचो सांगाती सोदतात ओ सांगातीण सोदतात जायते जाण हांगा येतात जिविताचो सांगाती ओ सांगाती मागूंक तांचे पासत. थोडीं आपल्या वावरा पासत आपणाक एक नोकरी फावो कर म्हूण येतात जायते जाणांक नोकरी फावो जाल्या ती देवाक दिनवासतात जाल्यार दुसरी नोकरी मागतात तांचे पासत मागुया. जायते जाण भायर वचपाचे आहात तांचे पासपोर्टी आहात त्यो जावंक नात वो तांचे मेडिकल टेस्ट फेल जाल्यात तांचो उगडास करुया. आमचीं भुरगीं ह्या दिसांनी 12th भुरगीं आपल्या परिक्षेक जबाब दितात हे सगळ्या भुरग्यां पासत मागुया आनी दुसरीं भुरगीं जीं शिकतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालचे म्हूण. आवय बापायचेर आनी तांच्या भुरग्यांचेरूय मागुया फॅमिली पासत मागुया.
जायतीं भुरगीं ऑटिस्टीक चिल्ड्रन आनी डावन सिंड्रोम जायतीं जाण घेवन येतात हांगा ऑटिस्टीक चिल्ड्रन आनी डावन सिंड्रोम जाल्लीं तांचेय पासत आनी हेर सगल्यो आमच्यो गरजो ज्यो आमी घेवन आयल्यात त्यो बायगोंत आंतोनीचे मजतीन आनी आंकवार मरेचे विनोतीन देवा मुखार घालुया. एमी सगल्या पिडेवंतां पासत हांव भेटयता. भोव कोणवाळ्या बापा, तूंच आमच्या बाबार्थ्यांची सासवत भलायकी पिडेंत आसतल्या आमच्या भाव भयणींक तुजी काकलूत दाखय आनी तांकां पोत्तून भलायकी दिवन तुजे पवित्र सभेंत तुका दिनवासूंक पावय. ही आमची खालती विनवणी आयकून घे आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राणांनी बरो आनी अंतराळार तुमी वयर सुकणीं उडू. आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले ओरीस रोचले आनी उदकांनी भोंवते जिनसाचे प्राणी आनी अशेंच तरेतरेचे पाखट्यांचे प्राणी हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, चडात आनी वाडात आनी समुद्राची उदकां भरात आनी पृथ्वीचेर सुकण्यांची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसो सकाळ जाली वो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिनसाचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मोनजाती जिवाणी आनी तरेतरेची रानवट जनावरां आनी तशेंच जालें. देवान दर एक जिनसाचे रानवट जनवार पोसपाची मोनजात आनी जमनीवेली जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे जमनीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल ताका रचली. आशिर्वाद घालून देवान ताका म्हणलें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, पळयात, आख्खे पृथ्वी वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलेले फळां दिते सोर रूख तुमच्या जेवण पसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली वो 6वो दीस. हे पोरी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी ताचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो.
देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो, कित्याक सगळे रोसून जातोच देवान त्या दिसा विसो घेतलोलो. वो जावन आसा अंतराळाचो आनी प्रितुमेचो ओरूंक, तेन्ना ती रोसून आयली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. सगळीं म्हणया: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळब तुज्या हाताचें काम हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायिल्ल्या चंद्रा नखेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताजो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण तुवें ताजी पर्वा करच्याक. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें तुका देवदत्तां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोसणाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावसां पर्यान, येणे तेणे उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतोलीं दर्यांतलीं मासलीं, सगळेंच ताचे आधीन केलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबे रावया. म्हजें काळीज तुजे खुशेचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी सुमोट म्हाका शिकय. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुसल्याक गेलो. जेरुसल्याक शेळयांचे तोडये लागीं एक बांदावळ आसा. इब्रेव भाशेन ताका बेतसादा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डीं, तोणटीं, आरयेन दवरलेलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं. तीं सगलीं उदक आलतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्नाय तळयेंत देंवतालो आनी उदक आलोयतालो. उदक आलतोच जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतात तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. तूं एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां जालोलीं. जेजून ताका देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका विचारलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलता तेन्ना
म्हाका तोळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी चलूंक लाग. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवानी म्हणलें, आज सोनवार, तुज्यान अंथरूण उखलून वचूंक जायना. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला, ताणें म्हाका अशें म्हणलां, तुजें अंथरूण उखल आनी चलूंक लाग. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चलूंक लाग अशें तुका कोणें म्हणलें? कोणें म्हटलोलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक तुवें जी लोकांची लूट जालोली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातक करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवन पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताच्या पाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने आनी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बामणिनो, फेब्रेराचो म्हयनो भलायकेचो म्हयनो. फेब्रुवाराच्या म्हयन्यांत सगळ्या पिडेवंतां पासत आमी मागता आनी आयचो दीस 11 फेब्रुवाराची पिडेवंतां पासत भेटयता. हे उत्सवीक वरस आनी उत्सवीक वर्सांत आमी पिडेवंतांचो उत्सव करता. आमचे इगर्जेंत फाल्यां आसा, पूण आयजूय 11 देखून आमी मागता आनी आज तुमी मंगळार देखून जायतीं जाणां आयल्यात. तुमचे भलायके पासत आमी मागता आनी सगल्यांचे भलायके पासत आनी भलायक सांबाळूंक वावुरतल्या वयसां पासत, नर्सीं पासत आनी जीं दुसरीं कामदार आहात हॉस्पिटलांनी तांचे पासत, जाणट्यांचीं घरां आसात तातूंत वावुरतल्या आमची सिस्टरी पासत, नर्सीं पासत आनी हेर वावराड्यां पासतूय आमी मागता तांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण. ही भलायकी फकत कुडीचीच न्हय. आयज काल दोतोर आनी वय सांगतले तुजी कूड बरी आहा, पूण तुजे कुडीक तरी दूख आहा, कित्याक तुजें मन सारकें ना. मनांतली पिडा कुडीक आयल्या. तुजी कुडीक कांय दुयेंस ना, पूण तुजें मन सारकें ना. ताका आमी म्हणटा सायकोसोमॅटीक डिजीजीस. आमचे सिके म्हळ्यार आमचे मायंड, आमचें मन सारकें ना. आमी तर हुस्केता, बिश्ते, जायतें चिंतता. चिंतनाचें दुयेंस असो वयस म्हणटा तुका तुजी कूड बरी आहा, चिंतनाचें दुयेंस जालां. चिंतना सारकी कर आनी तुजें दुयेंस सारकें जातलें. आनी आयज काल अदीक असलीं दुयेंसां चडत आहात. जायते फावट इलाज मेळना, कित्याक मनाचें दुयेंस देखून. आमच्या मनांत तर शांतताय ना, आमचे कुडीक आसची ना. आमकां शिकलोले जाणार सांगतात जी इंद्रियां म्हळ्यार नर्वस सिस्टम, जी इंद्रियां मेंदवाक घुस्पलोली आसात तितलींच इंद्रियां बुच्याक घुस्पलोली आहात. जे भाशेन मेंदू चिंतता आनी मेंदवाचें काम चिंतूंक, ते भाशेन बुच्याचें काम जिरोण करूंक आनी बेश्टी जिरोण जायना. इतली इंद्रियां नर्वस सिस्टम आहात ती सगळीं बराबर येतात ही जिरोण करूंक. ते पासत जावं आमचें मन जावं आमचें पोट ओदी करून बुच हे बराबर वेतात. सो हें तर सारकें ना, आमचो बुचूय सारको आसचो ना.
आनी आमची आख्खी कुडी सारकी आसची ना. जायते जाणांक दुयेंसां आहात ती चिंतनाची. अदी करून देखीक आल्सर्स, स्टमक आल्सर्स थोड्यांक जाता कित्याक कांय खायनात देखून, थोड्यांक जातात सोरोप येतात देखून, पूण थोड्यांक आल्सर जाता चिंतनांनी, चिंता देखून. ओ एसिडिटी जाता ज्या मनशांक जी जायते चिंतात, सगलो भार आपणाचेर घेतात. थोड्यांक एसिडिटी जाता, बोक बोक करून खातात. म्हणजे खावप न्हू, सुसेगाद खावंक जाय. बोक बोक करून खायलें तितून मागीर प्रॉब्लेम जाता. सवकास खेले आनी ते लुतीन तर चाबले जाल्यार एसिडिटी जायना. ही एसिडिटीचो प्रॉब्लेम चिंतपाचोय प्रॉब्लेम आहा देखून. ते पासून सगल्यो आमची दुयेंसां कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड आसात. आनी कित्याक आयचें पयलें वाचप आमकां रोचणेची खबर सांगता. कालचे दिसाक 4 दिसांची खबर सांगलेली आनी एब्रेव भाशेन सांज आनी सकाळ जालो म्हणटा. आमी सकाळ आनी सांज जालो म्हणटात, पूण एब्रेव लोक सांज आनी सकाळ जालो हो पयलो दीस, सांज आनी सकाळ जालो हो दुसरो दीस, सांज आनी सकाळ जालो हो तिसरो दीस, अशें उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमकां मेवता. सांजेचो सुरू जाता दीस तांकां आनी ते पासून देवाक बरें दिसलें. सांज आनी सकाळ जाली, हें सगलें देवाक बरें दिसलें हो पयलो दीस. 4 दिसांची खबर काल केल्या उपरांत आज उरलेले 3 दिसांची खबर करता. आनी ह्या 3 दिसां मदें पाकोटे आसलेले जनवारां रोचता, आनी जमनीर चोद्दुली जिवाणी रोचता, मासडी रोचता आनी मनशाक रोचता. आनी मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचला आनी म्हणटा, ही झाडां पेडां तुका, ही फळां फेडां तुका आहात, तुजी कूड सांबाळ. हांवें तुका म्हजे सारक्याचो रोचला ओतम्यान आनी कुडीन. तुज्या ओतम्यांची परवा कोर आनी कुडीची परवा कोर. तुज्या मनाची परवा कोर, सोयरानांची परवा कोर, समाजीकूय परवा कोर. हे सगळे आमी ताका म्हणटा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सायकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिच्युअल हेल्थ सगळी म्हणून आमकां दाखयतात आमची आख्खी भलायकी सांबाळ. एक तातूंतलें बरें ना, आख्खी कूड हालता. जेजू मनशाक म्हणटा पळय पातक करी नाका, पातकाक लागून तुजें दुयेंस जालां. स्पिरिच्युअल हेल्थ. समाजाक, कित्याक समाजांत आमी वायटाक बोलता तेन्ना समाजीक पातक आमकां लागता आनी सगळीं आमकां विकोटायेन बोत्तात आनी आमची आख्खी कूड सारकी चलोना, कित्याक आमचें मन आनी आमचें सोयरान सारकें ना देखून. ते पासून ऑलिंक आहा देव आमकां तो दिता ही झाडां पाळां सगळीं तुजे भलायके पासत, जाल्यार हेवूय आमी सिरियसली घेवंक जाय. आतां वोयज आहात एलोपॅथीक मेडिसीन दितात आमकां, ते भायर होमिओपॅथी आहा, ते भायर नॅचुरोपॅथी आहा आनी आयुर्वेद आहा. हे सगळीं म्हणून झाडां पाल्यांची वखदां आमकां बऱ्या, कित्याक झाडां पालां आनी आमकां बराबर रुचल्यात आनी आमी ह्या सोयंबा बराबर वाडटा. आनी तेच पासत आमची भलायकी जायत्या वस्तूंचेरूय दवरलेली आहा. पयलें शांत मन आसा आनी थंड मन आसा जाल्यार आमची भलायकी बरी आसता. आमचें मन शांत ना जाल्यार सगळें आमचें हालता. ते पासत हांव म्हणटालो इतले प्रॉब्लेम आहात, हांवें जायत्या प्रॉब्लेमां चौगडास केला. उदीक करून काळीज जे मोदेकांत रावन ह्या मेंदवा मदें आनी बुच्या मदें सगळें चलयता, तेवूय गरजेचें. रगत सगल्याक पाठयता. हें तर सारकें ना जाल्यार सगळें आमचें गेलें. मागीर काळजाचो आताक जाता आनी मागीर स्ट्रोक जाता, मेंदवांत स्ट्रोक जाता. हें कित्याक आमी झेलेक सांबाळिना. झेलेक म्हळ्यार बॅलन्स. वी आर नॉट किपींग द बॅलन्स ऑफ आवर हेल्थ. आनी ते पासत आयज विश्व पिडेवंतां पासत दीस भेटयलो आमकां पळयता आमचें मन बरें आसूं. आमची हांगासर सिस्टर्स आहात, होम फॉर द एजेड आहा, आनी थिंगा आमी मीस म्हणूंक वेता. त्या दुयेंतीचो परामर्श त्यो सिस्टरी बरी करतात आनी तांकां मनान सारकें करतात. तांकां तरी मनान सारकें केलें ती कुडीन सारकें आसतात. मनाचो इलाज तांकां सिस्टर तेंचे कडेन बरी भाशेन उलयतात. जायते फावट ती आपल्या भुरग्यांक कुस्केतात, आपल्या नातरां पोंतरांक कुस्केतात आनी ह्यो सिस्टऱ्यो ज्यो काम करतात त्यो तांकां नातरां पोंतरां कशी, ती तांकां तांचीं भुरगीं कशीं ती मागीर विसरतात.
आपली भुरगीं हांगा ना, ती सिस्टरी आमची भुरगीं, सिस्टरी आमची नातरां पंतरां, ही सिस्टरी आमचे कुयदाद घेतात. मन तरी सारकें जालें ती बरी आहात. आमी ताची हांव तांकां वचून जायतीं फोकाणां कोत्ता तांची आनी तांकां उमेदीर हाडटा. न्हू जाल्यार ती आपल्या दुयेंसाचें चिंततात. हें तरी मन आमकां बरें आसा, शांतताय आहा, सगळें बरें चलता. आनी ती सुबेजूच वर्सां उरतात. तांकां मरोंक म्हूण हाडलेलीं ती मरोनात. कित्याक त्या प्रमाणे तांचो परामोस जाता. ते भशेन दुयेंतीचो आमी तरी कुयदाद कोत्ता बरें, आनी आमी ताचे पासत मागूंक जाय. हांगासर कितलो लोक येता आनी कसली तरेची दुयेंसां म्हाका सांगतात. हें दुयेंस तें दुयेंस, आनी थोड्या मुंगडारां मदें तीं बरीं जातात. सांगतात 1 म्हयनो जालो वो 7-8 मुंगडार जाले हांव येता बरीं जालीं. कित्याक सगलो लोक मागता. हांव एकलोच मागिना, हांव तुमकां आपयतां हांचे पासत मागूंक. बरी भलायकी तरी आहा, सगळें बरें आसतलें. आनी ते पासत तो भलायकेचो दीस पवित्र सभा समारंभता तो एकदम गरजेचो, एकदम म्हत्वाचो. आनी सगल्यांनी आपले भलायकेक किरीत वेळ दिवंक जाय. अदीक करून भलायके पासत ज्ञानी मागणें करूंक जाय. कॉन्टेम्प्लेशन, एक अर्देवर दिसाक तरी हांव बसतां आनी मागणें करता. म्हजें आख्खें मन शुद्ध जाता, म्हजें आख्खें आत्मोय शुद्ध जाता. आनी मन आनी आत्म तरी शुद्ध आहा, कूड शुद्ध आसतली. ही जायते तरेची दुयेंसां आमची वेतेलीं. आनी ते पासत देवाक आमी हाडिना मागण्यांत, जाल्यार आमची दुयेंसां फुडें वचनात, आमची दुयेंसां बरीं जायनात, तीं तशींच फुडें वेतेलीं. आमी ह्या उत्सवीक वर्सांत आसा आनी उत्सवीक वर्सांत आमकां जेजूची इमाज हांगा आहा. आनी हांवें तुमकां सांगलां ताचेर नदर मारात, पयस रावन ताचेर नदर मारात. आनी नदर मारूनच आमकां भितरली पेकोवणी फाव जाता. जायते जाण हांगा सांजेची येवन जायतो वेळ बसतात आनी ताका पळयता आनी दोळ्यांतलीं दुकां व्हांवयतात. आनी टियर्स इज अ सायन ऑफ हिलींग. जेन्ना आमचीं दुकां व्हांवतात आमकां भितरल्यान देव बरो कोत्ता. जायतीं जाण हांगा बसतात, ती इमाजीचेर नदर मारतात आनी भितरल्यान दुकां व्हांवयतात. जायतीं मनाची शांतताय घेवन वेतात. आमकां ह्याच पासत ही इमाज ह्या वर्सांत दवरल्या. आनी फाल्यां आमी ह्यो उत्सव, दुयेंतीचो उत्सव समारंभता. आयजूय उत्सवूच कसो तो आमी येता तेन्ना इगर्जेंत. ही इगर्ज केरीत इगर्ज, सगलीं आत्मीक बरेपणां हे इगर्जेंत वरसभर आमकां मेवतलीं. ते पासत कुर्सार किडायलोल्या जेजूचे कुडीचेर नदर मारून, तुजी कूड आहा, तुजी कूड घेवन तूं हांगा आयलाय. जेजूचे कुडीचेर नदर मारून तुजे कुडीक कितें प्रॉब्लेम आहा तें सांग. जेजू म्हाका काळजाचो प्रॉब्लेम आहा, तुज्या काळजाचेर नदर मारता. जेजू म्हजो फिकदाचो प्रॉब्लेम आहा, तुजेर हांव नदर मारता. म्हाका किडनीचो प्रॉब्लेम आहा, तुजेर हांव नदर मारता. म्हाका मनाचो प्रॉब्लेम आहा, तुजेर हांव नदर मारता. तुज्या मनाचेर हे भाशेन तरी आमी मागणें कोत्ता. एक कुडीचो सांदो जो बरो ना, तुवें जेजूच्या सांद्याचेर नदर मारून हांव तरी म्हज्या सांद्या पासत मागता. जेरूल ओ जेजू आमकां बरो कोत्तलो. त्याच पासत ताची कूड आमी दवरल्या, आमची नदर ताचेर मारूंक आनी पेकोवणी घेवंक. मनाची पेकोवणी, आत्म्याची पेकोवणी, सोयरानाची पेकोवणी, समाजाची पेकोवणी आनी कुडीची पेकोवणी, ह्यो सगल्यो पेकोवण्यो तो आमकां दिता. आनी मागीर जेन्ना मिसाचे भेटेंतल्यान ताची कूड आमी घेता, ताची कूड आमचे कुडींत येता, ताचे कडेन मागूंक जाय. जे सुवातेर म्हाका प्रॉब्लेम आहात, जावं पोटाचो, जावं फिकदाचो, जावं किडनीचो, जावं काळजाचो, सगळे प्रॉब्लेम हांव ताचे मुखार घालता आनी म्हणटा जेजू तूं म्हजे भितर आयलाय, म्हजी कुडीची गोत तूं जाणा. म्हाका बरेपणान भर, म्हाका बरी भलायकी दी. हेंच देणें ताचे कडल्यान आमकां आनी आमच्या दुयेंत जालोल्या भाव भयण्यांक किरीत भाशेन आज दुयेंतीक भेटयल्या दिसाक आमी मागुया. सगलीं आमी उबी रावया.
आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा मर्यान तुबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी बऱ्या मार्गदर्शना वरवीं आपले पोरचेक जिवितान आव्हानांक फुडो करूंक ओकोण केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या जिवितांतले शेलेमालाय पयस करूंक आनी पेल्याच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमकां आयतें मन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. हे मिसा भेटीन डायस कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपले इंतेसांव भेटयलां. तांकां बागयोत आतुनेचे विनवणेन सुभाव आशिर्वाद फावो सांग बापा लागीं मागुया. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर आनी आमकां सगल्यांक तुवें तुज्या सारक्याचेर उचलें देखून आमची भलायकी तूंच राख आनी सांबाळ. आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सदांच मोनांची कुडीची सोयरानांची ओतम्यांची आनी समाजीक भलायकी फाव कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C19 पेज 36. भयणीनो आनी बाबानोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन. भोव दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक गोडी तूंच चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्याच हातांत आसात. ह्या बलिदानान जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसतल्या आमच्या भाव भयणींचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसोच तांचेर पिडेक लागून आकांत आयला
तसो तांकां मेळ्ळोले भलायके खातीर आमकां सुदोस भोगूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पातळ सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोश्य आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पोदवेदर आनी सासनांच्या देवा सोर काडे आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ओस्कोत विनाशी सैमांक तुवें तुजे ओगुनीत पोदवेचो आदार दिलोय, पूण सोडवण आमा मनशांची आमचेच सारकेल्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायली तुजी इश्टागोत, पूण जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं खुद मनशान ती पोत्तून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक पर जोळटा मोहिमा तुजी देखून त्या जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दळबार तुका वाखाणटा वयर सर्गार. तांचे वाखाणीक आमचेय ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या धर्मदूतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी शेवात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या धर्मदूतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuya. Sumia Jesu amio tocata. Ali ekasitle dieta. Ditle poti tu voi mavaye son. Ami tuche moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांचे आयचे दिसांगासोर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन दोर्मृता, बायगोन आर्कांज मिंगेल, बायगोन
आसिजीचो फ्रांसिस्क, बायगोंद आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोंद झेवाज आमच्या दोन प्रांताचो आस्कारी आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांडो दी. पुनर्जिवंतपणांचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या बावणीची काकलूट कोर तांकां आनी तुजी इश्टा गतीन दोतरलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वामी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दिया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, or a person who does not believe in God, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. क्रिस्पस वेळार आमी गायन घेवया D43 पेज 71.
उबी रावया. प्रार्थुया. कोर्नवळ्या बापा, पिढी शिडे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो. ह्या पवित्र संस्कारा उदेशी पिढेंत आसतल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या मोगाचें बोळ दाखय आनी तुजे सासायेन बरी जावन तुज्या भावार्थ्यांच्या जम्यान ती तुका वाखाणूंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. उपकार करून बसात. फादर हायसीन कुमसुंदरींत आसतलो. तुमकां कोणाक कुमसार करूंक जाय जाल्यार तुमी ताचेशी करूं येता. फुडल्या आंतोनीची जिबेची परब करतल्यो. फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान फेब्रुवारीचे 15वेर ताची जिबेची परब. आमी ती 18वेर वेल्या, कित्याक तुमी सगलीं 18वेर हांगा येतात देखून. सगलीं मिसां केरीत भाशेन 8 मीस हें केरीत बायगोंत आंतोनीचे जिबेचें पोरबेचें मीस जातलें. गेल्ल्या देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपली विंचलोलीं आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. आमी 2 मंगळार जाले हांगा कावन्सिलींग सर्विसीस सुरू केल्यात. आमच्या कार्दियाल पात्रियार्काचें मोन जालें. हेतून तरी श्रायन करूंक म्हाका सांगताय
जाल्यार कुमसारांच न्हय पूण कावन्सिलींग सर्विसीस आसूंक जाय. सो एक कावन्सिलर, एक याज्ञीक आमचो ब्लेसड सॅक्रेमेंट फादर दानाम, तो आयज ना तो, कित्याक तो आपल्या घरा गेल्लो आसा, आयज ना. पूण मागीर फुडल्या मंगळारा ताचें एपॉयंटमेंट तुमी घेवंक सोदतात जाल्यार आमच्या क्लार्का लागीं ऑफिसांत वचून दिवचें. आमचें क्लार्क कार्मीन हे वाटेन आहा तें उजवे वाटेन, ताचे कडेन दिवचें, ते मागीर घेता. ते भायर हांवें एक दुसरी सिस्टरीक आपयल्या, सिस्टर सँड्रा, जी आख्ख्या गोंयांत कावन्सिलींग सर्विसीस दिताली कुटुंबीक सेवा केंद्रांत आसतना. सो तिका हांवें एक उपकार मागला मंगळाराची येवन कोंकणी भाशेन. तो फादर इंग्लीश करता जाल्यार आमकां जाय ती जातात, आमकां कोंकणी भाशेन कावन्सिलींग करूंक जाय. सो ती येतली मंगळाराच्या मंगळाराक, ती येतली सगळ्या मिसां फाटल्यान ती आसतली, पूण विथ एपॉयंटमेंट्स. ती आपली सरळ नंबर तुमकां दितली, तिका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करून ती मागीर एपॉयंटमेंट दितली. तिका जायतो अनुभव आहा, कितलींच वर्सां जालीं ती कावन्सिलींग कोता, इंग्लंडाक ट्रेन जाल्ली ती. आनीक तिका हांवें केरी तुका, तिणें आतां बंद केलां, पूण फादर तूं मागताय देखून आपूण येता तुजे लोकांचे सेवेक. पूण ती फुडल्या मंगळारा दीस आमकां धाकटुली सामरी दितली. कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें तें? कावन्सिलींग म्हळ्यार बूद घेवप न्हय. हांवें कितें करूंक जाय तें पाद्री म्हाका सांगता, ना 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 ना, तें कावन्सिलींग न्हय. कावन्सिलिंगांत यू हॅव टू वर्क ऑन युअर सेल्फ. आनी ते पासत कावन्सिलींग जाय तो काळ लागून उत्ता. तें एकूच मंगळारान काबार जायना, गोडे वर्सां उत्तात. ते प्रमाणे तूं तुजें जिवीत बदलताय, हेका कावन्सिलींग म्हणटात. आनी तें कावन्सिलींग म्हळ्यार तुमी चिंतूंक फावना दुयेंत आहा, ते मेंटल प्रॉब्लेम आहा ताका कावन्सिलींग ना. सगल्यांक गरज आहा कावन्सिलिंगाची, सगल्यांक. म्हाका लागून म्हजे कावन्सिलर आहा, स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आहा, आमी तांचे सुशीं वेता. जायच आमकां गरज, कित्याक आमी कोत्ता तें आमी मातोता, आमीच कोत्ता त्यो वस्तू. दुसऱ्याक तरी आमी सांगलें, दुसरो आमचें मार्गदर्शन दिता. हें तें कावन्सिलींग म्हणटात. हें कर, तें कर, तें कर न्हय, तुजेर वावर. यू हॅव टू वर्क ऑन युअर सेल्फ. दीस इज थ्रू कावन्सिलींग. आनी कोण वेता जाल्यार तेचो मेंटल प्रॉब्लेम आहा, देखून ते कावन्सिलर कोणेंच म्हणचें न्हय. No one should pass a judgment on anyone who comes for counseling. They may have any problems. So you are no one to judge people. Mental problem आहा, मेंटलूच न्हय, तुमकां सांगलां केस्त तरेची प्रॉब्लेम आहात ती. आनी ते पासत ती तुमकां बरे भशेन सांगतली. हांवें तिका सांगलां, सांग लोकांक, कित्याक एक्सपर्ट कावन्सिलर कितलींशीं वर्सां जालीं ती कावन्सिलींग कोत्ता. आनी जाय ते जाणवायेन बोललोली. फादर दानाम सुरू केलां ताणें आतांच, पूण ताका एक्सपिरियन्स आहा, इली तो कोत्ता कावन्सिलींग. आनी हांगा सकाळीं आनी सांजे जातलें तें, पूण टायमींग घेवन. बिस्ते खंयचे वखद हांव चेपतां तशें ना, 2 कडेन तें कावन्सिलींग जातलें. आनी ते परत तुमकां आदींच फुडें सांगता, येता त्या मंगळारा दीस ती आसतली आनी तोय आसतलो. तो ह्या रुमांत, आनी ती भितर आमचें फाब्रिकाचें ऑफीस आहा, थंयसर तिका आमी दवरतले कावन्सिलिंगाक. आनी तुमकां तर दिसता आमी कावन्सिलींग करूंक जाय, वेचें आनी बरे भशेन करचें. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या, जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं 20 मितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता. आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता. आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो. आनी गरज त्या कुडीओत्म्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता.
बायग्यो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीर पोवण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुजे विंगेंत आसतल्या बाळका जिजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे हे वेळार तुका जाय तो उपकार बायगून तातूंत मुखार घाल ओर चोरयांच्या बायग्योंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून न्हय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राज्य आसाय तूं तुजे पदवेदार मजतीन हे कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवणी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.